गोयच्या एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षण 2024 वर्सा पयलीं मेळपाक जाय, नाजाल्यार आमी फुडलीं पावलां उबारतले अशें समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। जाल्यार राजकीय आरक्षण दिवपाचो निर्णय जरी केंद्र सरकाराचो आसलो तरी गोंय सरकारान केंद्रा कडेन फॉलोअप करप तितकेंच गरजेचें आसा अशें मिशन राजकीय आरक्षणाचो सल्लागार गोविंद शिरोडकरान सांगलें। आनी जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड ह्या उतरांनी सरकाराचो निशेध केलो। पळयात, गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर मिशन राजकीय आरक्षणाच्या वांगड्यांची आयज रवींद्र भवन मडगांवां बसका घेतली आनी गोयच्या अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षण ह्या विशयाचेर चर्चा केली। ह्या वेळार शिरोडकार उलयतालो। गोंय सरकार आपल्याक जाय ते निर्णय रोखडेच घेता, जाल्यार अनुसूचित जाती जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या निर्णयाक इतलो कळाव कित्याक असो प्रश्न करून ताणें गोंय सरकाराक धारेर धरलो। आयकात। एक गोष्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय, हो जो इश्यू जो आसा तो सेंट्रलचो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो आसा। गव्हर्नमेंटाचो इश्यू आसल्या कारणान जो फॉलोअप जावपाक जाय, तुमी सांगता ते प्रमाणे हांगासरले जे आमचे आसा लेजिस्लेचर आसा तांचे कडसून जावपाक जाय, गोवा गव्हर्नमेंटा कडसून जावपाक जाय। सल्लागार समिती येतली तेजी पार्लमेंटाची, जाल्यार आमी तांकां प्रश्न विचारतलेचो की जर तुमकां जर दिवपाचें जर ना जाल्यार हे तुमी कित्या खातीर आमी प्रावधान्य कित्याक करता, तुमकां ओके हे सगळे गाजर कित्याक दाखयता। आयचे बसकेत 11 जानेवारी 2023 दिसा गोंयांत येवपी संसदीय स्थायी समितीक मेळपाचो निर्णय घेतलो आनी तांकां हो प्रस्न संसदेत व्हरपाची मागणी करतले अशें सांगलें। तशेंच मिडियान आनी लोकांनी फावो तो तेंको दिवचो असो उलो समितीन मारला। आयकात। डिले कितें करता तेंच्यांनी कितें घातलेलें आसा की 2026 पर्यंत जे फुडले हे बसतले डिलिमिटेशन कमिटी बसतली 2026 पर्यंत। आमी आतां तुमकां दिसना 2003 आमी जर आज 20 वर्सां जाली। जस्टीस डिले इज जस्टीस डिनायड। डिस्क्रिमिनेशन करपाक जायना, हो तांचो घटनात्मक अधिकार आसा। जाल्यार तुमी तो हे तांकां नोटिफायज कित्याक खातीर करता, तुमकां जर तांकां जर ते फायदे जर दिवपाचे जर ना कोणाक एसटी लोकांक अथवा एससी लोकांक फायदे जर दिवपाचे ना ते कलम काडून उडय न्ही हितूंचे घटनेचे कित्याक खातीर दवरप ते। सरकार आयकता केन्ना जेन्ना तांकां दिसता की आपले खुर्ची पडपाक शकता नाल्यार येवपाक शकता आनी ती मेजॉरिटीची इन्फ्लुएन्स करता वोटिंगेचेर, तेन्ना हे डिफरन्स जाता। सो आयज 24चो मुद्दो आमी घेतलेलो आहा। 24 पयलीं आमकां दिवपाक जाय, कित्याक 19 वर्सां तरी केलें शकले ना। सो 24 पयलीं जर आमकां मेळना जाल्यार जे डिसिजन आमी घेवपाक जाय 24च्या इलेक्शनाक तेय बीन आमी घेवपाक फाटीं फुडें रावचो ना। सो आतां 19 वर्सां आमी पाशियेस काडले, आतां हेजे फुडें पाशियेस काडपाक शकना। सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सेम गव्हर्नमेंट आसा आनी गोवा गव्हर्नमेंटूय बीजेपी आसा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट बीजेपी आसा आनी नाव इट इज व्हेरी इजियर। उलटा कितें जातालें हांगासर अल्टरनेटिव्ह हांगासर गव्हर्नमेंट एक आसल्यार दुसरो गव्हर्नमेंटूय आसतालो, सो ते एकामेकाचेर ब्लेम करताले। नाव दे कॅनॉट ब्लेम ईच अदर, इट इज एवरीथिंग तांच्या हातीन आसा। सो आमी हो मुवमेंट कंप्लिटली चालू दवरतले ऑन द ग्राउंड। अवेरनेसूय मिटींग चालू ऑलरेडी जाल्ली आसा आमची। सो आमचो डिमांड 24च्या पयलीं हे इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय। चर्चा केल्ली आसा आनी जो एक्शन प्लॅन आमी बसून सगळ्या युनायटेडली करतले हेचे आमचे डिस्कशन जाल्ले आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।